कोरोना बाधिता परस कोरोना मुक्त जावप्यांचो आंकडो लागला वाडपाक। फाटल्या 24 वरांत 500 जाणांक कोरोनाक लागून आयले मरण। कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो पावलो 85 लाखाचेर। मुख्यमंत्री तोच, घरमंत्री तोच अशें आसतना स्वताक आयिल्ले धमकेची स्वताकडेच कागाळ करप ही दुख्खाची गजाल, म्हणटा काँग्रेस। मुळाव्यो सुविधा आनी उदरगतीच्या दृश्टीन काणकोण उरला फाटीं। रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या। दुसरे वटेन खोतीगांव पुलाची जाल्या अवतिकाय। गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। कोरोना बाधिता परस कोरोना मुक्त जावप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला। फाटल्या 24 वरांत 45,674 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 49,082 जाणां दुयेंसी मुक्त जावन घरा गेल्यात। 559 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। देशांतल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 85,07,754 पावला। भारतात एकाच दिसात 45,674 कोरोना केशींची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत 559 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 49,082 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। आता मेरेन भारतात 85,07,754 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या। 1,26,121 जाणांच्या मरणाची, जाल्यार 78,68,968 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या। भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ। महाराष्ट्रांतलो आंकडो 17,14,000 पावलो। कर्नाटकांत 8,44,000, जाल्यार आंध्र प्रदेशांत 8,40,000 दुयेंतींची नोंद जाल्या। तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,41,000 पावलो। उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,95,000 जाला। जगभरात एकाच दिसात 5,98,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या। संवसारीक केसींचो आंकडो 5,26,000 पावलो। 12,56,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 3,55,50,022 लोक बरे जावन घरा गेल्यात। आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश। अमेरिका आघाडेचेर आसा, थंयचो आंकडो 95,04,000 पावलो। फाटोफाट आसा भारत, 85,07,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो। ब्राझीलांतल्यो केशी 56,53,000 पावल्यात। 17,53,000 हो रशियेंतलो आंकडो। फ्रांस 5व्या सुवातेर आसा, थंय 17,48,000 केशींची नोंद जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। 2020 वर्स सगळ्या खातीर अडचणीचें थारलें, पूण फुडलें 2021 वर्स सगळ्या खातीर नवे उमेद घेवन येतले। 2021 भारत कोरोनाचो प्रभाव उणो करपा खातीर संभाव्य वासीन तयार करतलो। ऑगस्ट ते सप्टेंबराच्या काळात देशांतल्या 30 कोटी नागरिकांक कोरोनाचे उपलब्ध करून दिवपाचो केंद्राचो उद्देश आशिल्ल्याचे केंद्रीय भलायकी मंत्री हर्ष वर्धनान सांगले। पयल्या टप्प्यात भलायकी कर्मचारी, कोरोना झुजारी, जाणटेल्या आनी खाळेल्या क्षमतेच्या लोकांक ही वासीन उपलब्ध करून दितले। भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 85 लाखांच्या फुडें गेला। दर दिसा 40 ते 50,000 दुयेंतींची नोंद जाता। हो आंकडो बेगीनच 1 कोटींचेर पावतलो। भारतात सध्या कोरोनाच्या 4 लसींची चाचणी सुरू आसा। भारत बायोटेकान तयार केल्ली कोव्हॅक्सिन चाचणेच्या 3ऱ्या टप्प्यात आसा। ऑक्सफर्डाच्या कोविशिल्ड वासिनाची सद्याक भारतात चाचणी चालू आसा। तशेंच रशियेच्या स्पुटनिक व्ही वासिनाची डॉक्टर रेड्डी लॅबा कडल्यान चाचणी सुरू जातली। तांकां पयल्या आनी दुसऱ्या टप्प्यांतले चाचणे खातीर परवानगी मेळ्ळ्या। पयल्या टप्प्यात कोणाक मेळटली लस? 1 कोटी भलायकी कर्मचारी, MBBS विद्यार्थी, दोतोर, नर्स आनी आशा सेविका। 2 कोटी कोरोना झुजप्यांक वासीन मेळटले, तातूंत पालिका कर्मचारी, पुलीस आनी आर्मीचो आस्पाव आसा। 26 कोटी जाणटेल्यांक कोरोना वासीन मेळटले, जांची पिराय 50 वर्सां परस चड आसा, तांकां पयल्या टप्प्यात वासीन उपलब्ध जातली। कोमॉर्बिड कंडिशनांतल्या 1 कोटी लोकांक कोरोना वासीन मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। काणकोण सुंदर, सैमान नटलेलें, सोबीत आनी ओड लावपी वाठार। खोतीगांव अभयारण्याक लागून हो वाठार आनीकूच फामाद, पूण अशें आसलें तरी मुळाव्यो सुविधा आनी उदरगतीचे दृश्टीन काणकोणाचेर अन्यायूच जाला। रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या। दुसरे वटेन खोतीगांव पुलाची अवतिकाय जाल्या। पळयात पुराय बातमी। काणकोण तालुक्यांतलो सगळ्यात ग्रामीण भाग जर खंयचो आसत जाल्यार तो खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरींतलो। आणि ह्या खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीज म्हणजे खोतीगांव पंचायत वाठारांत जो मुख्य रस्तो आसा, ह्या रस्त्याच्या पुरायपणान 3 तेरा जाल्ले आसा।
खास करून खोतीगांवच्या मुख्य पंचायती कडेन पावतासर हांगासर जो मुख्य रस्तो आसा सुमार तेका 3 धाकटी ब्रिजां आसा आणि ह्या ब्रिजाच्यो संरक्षण भिंती जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां जाले कॉलेप्स जायत आसा आणि दर वर्सा हे कॉलेप्स जावपाचे प्रक्रिया म्हणजे प्रोसेस तो वाडत आसा. तरी पूण गव्हर्नमेंट हाजे कडेन अजिबात लक्ष दिना. जेन्ना गव्हर्नमेंटाक विचारता किंवा ऑफिसर ऑथॉरिटीक विचारता तेन्ना ते सांगता की सदांच आपण इस्टिमेट केला फॉरवर्ड केला इतलोच तांचो डेव्हलपमेंट. आणि त्याच बरोबर आता ह्या वर्साक तर जेन्ना ज्या जाग्यार अशा तरेचे कालवे आसा ते कालवे आता दोन्ही सायडीन खसवण पडपाक लागला. आता हो मणे भमड हांगासर आशिल्लो अशाच तरेन हो कालवो खसवण पडला आणि हांगासरलें उदकूय ब्लॉक जाला. त्याच बरोबर ही रस्त्याची धड जी आसा सामकी डेंजर जाल्ली आसा. सध्या ती परिस्थिती पुराय कोसळून वचपाची जडेर पावली आहे. ते सरकार तेजेर कांयच लक्ष दिना. बारीक मुशी सुद्धा त्यो कोसळून ती एक मणी तेजे उदक वचपाचो पाटाची ती सध्या हे जावन सायडीन ते एक लोकणी ते पायप घालून दवरले आहे. आणि तेका जर पायप घाल डायरेक्ट पायप जर घाल जाल्यार मोठेलो तेजी ते काम जाता. पूण तेजेर सरकार कांय लक्ष दिना. ते सध्या ते आडोवन दवरला. वर्कट सगळी ते माती कान्नासर सोडून गेले. कॉलवट बांदला सायडीन ते माती कान्नासर ते सामके डेंजरस जागला. गाडी 2 जर गाडी येयले एक सायडीन ती पडपा सारकी परिस्थिती करून दवरला. तेका माती घालून जर हे केलें जाल्यार लेवल केल्यार ते सारकी हे जाता आसलें. लोखंड पुलाची सकल्यान पळय जे हे आसा न्हू सगळी लोखंड दिसता. आमी कित्येकदा त्या पेपराचेर दिवन तेजेर हे केल्यार तेजे कांय सगळी दुर्लक्ष जाल्लेले आहा. खोतीगांव भागांत तर म्हाका दिसता ह्या PWD म्हणटा त्या खातीर सामकी हलगर्जीपण करता. कित्याक लागून निग्लेक्ट करता दिसता तुमकां? आता कित्याक लागून ते आमकां हें ना. सरकार बी तेजेर कांय हे आमी परत तेजेर पेपरांनी वर्तमानपत्रांनी खुबदां हें दिलें बातमी. मातशी कितें करताय आनी ते सोडून वयता. एक पुला हे केल्यार दुसरी पुला सोडून दिताय. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. आपल्याक जिवे मारपाची धमकी दिल्ल्याची कागाळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घरमंत्री प्रमोद सावंताकडे केल्या. हाच्या वयल्यान गोंयांतली कायदो आनी वेवस्था खंय पावल्या हें दिसून येता. काँग्रेसीन टिका केल्या. मुख्यमंत्र्याकूच अशे तरेची कागाळ करची पडली जाल्यार सर्वसामान्य मनशांचे कितें? काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान प्रश्न केला. आपल्या कडेन खंडणीची मागणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान म्हटला. तशेंच मुख्यमंत्र्याक जिवे मारपाची धमकी दिल्या हे विशीं पणजे पुलिशेंत अनवळखी मनशा आड कागाळ नोंदयल्या. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताकडे कंप्लेन केली. ती म्हणून चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धमकी येयली म्हणून खंडणी. आता एक जर मुख्यमंत्र्याक खंडणी मागपाची मेसेज येता आणि तो मुख्यमंत्री वयता आणि होम मिनिस्टराकडे कंप्लेन करता. चीफ मिनिस्टरान धाबोटी विचार करपाक जाय आशिल्लो की आपूण ह्या देशाचो मुख्यमंत्री ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री आणि आपूण होम मिनिस्टर कसली कंप्लेन फायल करचे पयलीं तुवें धाबोटी विचार करपाक जाय आशिल्लो ताचो इफेक्ट गोंयच्या राज्याच्या लोकांचेर कितें जातलो. ही तेणे एक्चुअली कंप्लेन करून बेजबाबदारीपण दाखयला. पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी दाखयल्ली आसा. कारण जेन्ना मुख्यमंत्रीच कंप्लेन करता की आपल्याक धमकी येयल्या खंडणी मागपाची तर गोंयच्या सामान्य जनतेन कोणाकडेन वचपाचें हो पयलो प्रश्न येता. हाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खुबश्यो कंप्लेनी थ्रेट्स येतात प्रायम मिनिस्टराकूय येतात. पूण ते पब्लीक डोमेनाक घालचे पयलीं तेजेर सेक्युरिटी कडेन दृश्टींतल्यान लोकांच्या दृश्टींतल्यान तेजेर विचार करप आसता. आनी म्हाका दिसली ह्या मुख्यमंत्र्याची खूब भुरगेपणां दिसली. तितून जी एक मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय आशिल्ली मुख्यमंत्र्यान. खुबश्यो गजाली मुख्यमंत्र्याचे नजरेक येतात आपल्या स्वताचे पूण ते स्वताचे जिवा परस ते लोकांचे चिंततात. नोटबंदीचे 4थे वर्स काँग्रेसीन विश्वासघात दीस म्हणून पाळ्ळो. नोटबंदी फाटलो मुख्य उद्देश कितें हे स्पष्टच जायना अशें म्हणून काँग्रेसीन ह्या निर्णयाचेरूय टिका केली. आमकां सांगलें गेलें की कितलेशे 1000 कोटी ब्लॅक पयसो हातूंतल्यान भायर सरतलो.
आणि जेन्ना फिगर्स आयली तेन्ना लक्षात आयली की जे पैसे आशिल्ले ते सगळे पैसे पडले. ब्लॅक पैसो खंयच मेळ्ळो ना, ब्लॅक पैसो नाशिल्लो. हो एक स्टेटमेंटूच हांव तुमचे मुखार हाडून दवरता. त्याच्या नंतर पंतप्रधानान एक स्टेटमेंट केलो, गिव मी 50 days, बर्न मी अलाइव्ह इफ आय एम रॉंग. आणि खंय उचला आपल्याक चौकाचेर धरून आपल्याक उचला. कोणे सांगले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. जेन्ना ताका ते सगळे आंगार येता ते कळ्ळें हे फेल जाला म्हणून कळ्ळें, तितून काय अचीव जायना म्हणून कळ्ळें, तेन्ना नरेंद्र मोदीन सांगलें आपल्याक तुम्ही जितो आपल्याक उजो घाला चौकार धरून. हांव म्हणना आनी हांव मागना की ताका हे तेणें सांगलेलें तें करा म्हणून, कारण 4 वर्सां जालीं. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 12 नोव्हेंबर मेरेन वातावरण सुकेत आसतलें, पूण सकाळी फुडें दव पडटलो. उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री जाल्यार चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावो येता. चडांत चड तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. पणजे आनी दाबोळे सगळ्यांत चड म्हटल्यार 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उण्या तापमानात फरक दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आय लिगाच्या 14व्या सिजनाक 9 जानेवारीच्यान कोलकाता सुरवात जातली. मॅचीक सुरवात जावच्या 14 दीस पयलीं 11 पंगडाच्या सगळ्या खेळगड्यांक जैवीक वातावरणात येवन रावचें पडटलें. सर्ती खातीर मार्गदर्शक तत्वां बेगीनच जारी करतले. प्रेक्षकां विना ही सर्त जातली. स्टेडियमाच्या भितर खेळगडे आनी सपोर्ट स्टाफ सोडल्यार हेर बाकीच्यांक कोणाकच सोडचे नात. कोरोना महामारेक लागून आय लिगाच्यो मॅची मदींच थांबयल्ल्यो. आय लिगाच्या क्वॉलिफाय मॅचींनी भारतात ऑक्टोबर म्हयन्यासावन फुटबॉलाक सुरवात जाल्या. पयल्या सत्रांत सगळ्या पंगडांक एकामेका वांगडा खेळचे पडटले. उपरांत 2 गटांनी पंगडांची विभागणी करतले. गुण तकट्या प्रमाण पयल्या 6 पंगडांक जेते पदा खातीर परतून लढचे पडटले. 15 मॅचींनी चडांत चड गुण मेळोवपी पंगड जैतिवंत थारतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाचो ग्राफ वाडत आसा, देखून बाळगुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क, दवरुया भान वैयक्तीक, कौटुंबीक आनी सामाजीक भलायकेचें. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.